씻어줘 구시버터 개거리 수소 바틀라갈 모서 아삿 막지 골야 고대 숙면 모서 씻어줘 구시버터 개거리 수소 바틀라갈 모서 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तुतय मोगाळ भाव भयणीनो, करजमाचो काळ जावन आसा कृपेचो काळ. आमी घरच्या मागण्या मारिफात, उपासा मारिफात, त्याग आणि बऱ्या करण्या मारिफात अधिक आणि अधिक देवाची कृपा जोडून ते कृपा आमच्या जिवितांत जिवंक हो खरेंच मातसो काळ आमकां एक अवकाश जावन आसा. देवातावन कृपा जोडून आमचें जिवीत सुफळ करूंक जाय सो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आनी हे मिसाचें बलिदान फवत बरी पेटोवच्या पासत आमी आदरलेलीं पातकां उडासा काडया, देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता मागया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनाची सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा, तुजो मोगाचो पूत जेजू तुजो ससनीक शब्द मनीस जावन न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या करण्यांनी भोवकन आपल्या कश्टा मनान आनी जिवंतपणान तुज्या गणित मोगाचो कूट ताणें उगडापो केलो. हे सत आमच्या मतीन कंचोवन ताणें कश्ट मरण सोंसच्या आदीं तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकूंक आमकां फरमायलें. तर हे तुजे सस्नीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी आमची काळजां आयतीं कर आनी ह्या प्राचीत काळार आमचे पत्की सैम दामोवन
आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोसून आमच्या रुपांतराक अत्रेगान रावोंक आमकां करपा दी. त्यास आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाव. सुरेस्परान आब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्याचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजे शिराप घालतल्याचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराचे सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सरस्वराच्या उतराक पळो दिवन आब्राम भायर सरलो. देवाचें उतर. तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुझी दया. सर्वेस्पराचे उतर करेस्ते, सगळी ताची कर्तुवा विश्वासी पोनाची. ज्ञानी तिसो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुझी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचे, आपल्या विश्वासी मोगाचे बरवस्तरांचे जतने नदर घालता. तोच तांकां मनांतली निवारता, दुकाळाच्या काळात तांचो जीव वाटयता. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुझी दया. देव आमकां आपयता आनी आमकां उजवाडयता. सा पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भोव मोगाच्या इश्टा, देवाच्या शक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता प्रगटच्या कश्टा भोंवटी म्हजे सवे बगीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्याक लागून न्हय, बगर आपणें केल्ले मांडावळे आनी कृपे खातीर. ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफा ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाचे पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाडा हाडलां. देवाचें उतार हें.
Vându ca Hrista, mâine bărit trăia. Vându ca Hrista, mâine bărit trăia. Servis portum ce soveasu, Tum ce soveasu, Mateva permane Jesu Christa ci shubuarta. Măimă tu care sumia. आपल्या कष्टमरणाची खबर सांगून सुमार स दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुवांक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या मुखा मोड सूर्या बरी परस जळ्ळें आनी ताचें वस्त्र उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आपले मैजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. थोड पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मैजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर ओमतेस शेवटाले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपण म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणूच तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतार हे वखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तथंय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आतां आयकल्ली ती वाचपा सर एकाच उतरान ताजो अर्थ समजून घेवंक ही वाचपा एकाच उतरान आमकां कितें सांगूंक अपेक्षितात म्हणून समजून घेवंक जर आमी प्रयत्न केले तर तें एक उतर जावन आसा कृपा. आनी हाजो उल्लेख ह्या कृपे विशीं उल्लेख आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल तिमोथेक बरयल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. वेळा काळा पुर्वींच देवान ही कृपा आमकां दिवंक ताणें येवजण केल्ली आनी क्रिस्ता मारिफात ताणें ती जारी केल्या आनी ती उगडापी केल्या. आतां देव आमकां दिवंक खुशी व्हरता ती कृपा कसली आनी ही कृपा आयच्या पयल्या वाचपान तशेंच मातवाच्या त्या सुवार्थेंत कशें परगट जाता म्हणले विशीं आमी थोडो नियाळ करया. अब्राहम ऊर गांवचो एक सादो मनीस आनी त्या साद्या मनशाक देवान कृपा दिली. जानांगाचो बापय जावच्याक सर्व संवसारांत अशा सर्व लोकांचो बावडतांचो बापय जावच्याक ताज्या मारिफात सर्व संततीच्या सर्व लोकांनी आशिर्वाद जोडून घेवच्याक आनी ताणें
सर्व जाणांक एक आशीर्वाद जावच्याक देवान कृपा दिल्ली. आणि त्याच कृपे विशीं असे आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकता. सुवार्थेंत उल्लेख केल्लो आसा की ताज्या कश्टा मरणा विशीं सांगून जावन 6 दिसां उपरांत शिसांग घेवन तो दोंगरार सोडून गेलो. खंडीत जावन जेजूचें कश्ट मरण आनी कश्टा मरणा विशीं जाणा जाल्लो तो आपोस्तलांचो समुदाय कळवळायन भिरांतीन आनी खावजणेन बरयलो. आनी ह्या समुदायाक आपोस्तलांच्या त्या समुदायाक जेजू परत एक पटी धैर्यान भरची, तांकां ती कृपा जोडून दिवची गरज आसली. आनी त्याच पासत ती कृपा त्या जेजूच्या रुपांतराच्या अनुभवा मरिफात तांकां फावो जाता. आतां देवान आमकां आपयला ती कृपा कसल्या कृपेच्या देण्या पासत देवाची येवजण आसा. आनी ती येवजण जावन आसा जशें क्रिस्त मरणांतलो जैतेवन जालो आनी तो निरंतरी देवाच्या त्या हजरेंत जियेता, तेच प्रमाणे आमी सोमेस्तांनी जी क्रिस्ताचेर फात येतात ती आमी सोमेस्तांनी त्याच पुनर्जिवनपणाची भागीदारां जावन ससनाक देवा संगी जिये जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. ही देवाची खुशी सृश्टेच्या आरंभातावनूच देवान येवजिल्ली. केन्नाच देवान मनशाक मरण येवजिल्लें न्हय. बघा रे, मनशान त्या त्रित्वेच्या अनुभवांत जी नंबर 1996 कॅथोलिक पविसभेच्या दोतोरनेंत नंबर 1996 थंयसर असो उल्लेख केल्लो आसा. कृपा म्हळ्यार जें कितें देवान आपोवणें दिलां, आमी सुमेस्तांक ताची भुरगीं जावचें आपोवणें दिलां, त्या आपोवणें आमी जिवोवच्या खातीर देवान दिवचो आदार जावन आसा कृपा. आनी हो आदार देव दिता आसतना त्या पवित्र त्रित्वेच्या जिवितांत आमी आमचें जिवीत बांदून हाडिचें. पवित्र त्रित्वेच्या सांगातपणांत आमी आमचें मिलन जायचें. त्या सांगातपणांत आमी जियेचय म्हणून कॅथोलिक पवित्र सभा ताच्या दोतोरने मरिफात आमकां शिकयता. आनी ही कृपा, ह्या कृपेंत जियोंक देवान अब्राहमाक आपोवणें दिलें, मोइशेक आपोवणें दिलें, हेर प्रवाद्यांक आपोवणें दिलें आनी जेजून ताज्या शिसांकी आपोवणें दिलें. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवचे प्रमाणे हें आपोवणें, ही कृपा 3 हंतांनी थंयसर दाखोवन दिल्ली आसा. पयल्या सुवातेर कृपा जोडोंक तयाराय. आनी ह्या दिशेन जेजू आपल्या शिसांक आपणा सांगता बरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरता. तें पयलें जावन आसा तयाराय. जेजून आपल्या शिसांक कृपा जोडून घेवच्या खातीर दिवची, ती जावन आसा तयाराय. ते सोडून गेले. जेजू सांगता ते गेले आनी ते सोडत वता आसतना त्या दोंगरार जेजून आपली महिमा परगट केली. परत ह्या पयल्या हंतांतच 3 हंत आसा. ते पयले जेजू आपल्या शिसांक आपयता. आमी सुमेस्तांक कृपा जोडूंक आपोवणें कैतान फावो जाता. जशें देवान अब्राहमाक आपयलो, जशें देवान मोइशेक आपयलो, जशें देवान हेर प्रवाद्यांक आपयलो आनी जशें जेजून त्या तेगा शिसांक आपयलो, तशेंच कृपा जोडच्या पासत सुरवात करची देवान. देव आमकां ती कृपा दिता, ती कृपा जोडूंक आपोवणें दिता.
दुसऱ्याने खंयची कृपा कसली कृपा देव इंडिविज्युअल जावन व्यक्तिगत जावन दिना. त्या दोंगरार एक समुदाय आसलो. पयल्या सुवातेर त्या तेगा शिसांचो समुदाय, त्या उपरांत जेजूसवे मोइशे आनी एलिया. ह्या एका ल्हान समुदायांत ती कृपा परगट जाता. तेचपरी जी कृपा पवित्र सभा आमकां दिता, जी कृपा देव पवित्र सभा मुखांतर आमकां दिता, ती व्यक्तिगत जावन देव खंडीत दिना. बघा रे, एका समुदायांत देव फावो करता. आनी तिसऱ्यान जावन आसा त्या कृपेच्या आपोवण्याक आमची जबाब. देव आमकां आपयता तरी त्या कृपेच्या जिवितांत भागीदार जावंक सहमत दिवचे वा नेगार करचे ते स्वतंत्र आमकां देवान दिला. त्या उल्याक पाळो दिवचो वा तो पाळो त्या उल्याक पाळो दिनासतना रावचे स्वतंत्र देवाने आमकां दिला. जर आमी त्या उल्याक देवाच्या आपोवण्याक स्पंदन करता तर देव आमकां ताच्या कृपेन भरता, ताच्या त्या त्रित्वाच्या जिवितांत आमकां भागीदारा करता. दुसरो हंत जावन आसा त्या कृपेचो अनुभव. त्या वऱ्या विंगड सुवातेर त्या शिसांक कृपा फावो जाली. तांकां जेजूचे जिवीत मरणा वरवीं अखेर जायना, पूण त्या उपरांत जे जैत तो जडटा, जे वैभव आनी महिमा तो जडटा, त्या मुखांतर तो सोडवण दिता आनी त्या वैभवांत तो शाश्वत जियेता म्हणले समजोवणी. आनी ती कृपा त्या आपोस्तलांक त्या दोंगरार फावो जाली. तितले मात्र न्ही, त्या आपोस्तलांक त्याच वैभवांत त्याच महिमेंत जियोंक आसा म्हणले ती समजोवणी तांकां फावो जाली. आनी ह्या मुखांतर आम सुमेस्तांक ह्या सुवार्ते मार्फत आमकांय त्याच महिमेंत जियोंक आसा म्हणली ती समजणी आमकांय फावो जाता. पूण आमी वा त्या आपोस्तलांनी वा जेजून त्याच महिमेंत शाश्वत थंयसरच रावंक म्हणून तांकां निर्मिल्ले न्हय. बघा रे, ताचो तिसरो हंत आसा. जी कृपा आमी जोडता ती कृपा आमी परगट करूंक आसा. मातेवाच्या सुवार्ते प्रमाणे जेजू जावन आसा इमॅन्युएल, म्हणजे देव आमचे मोदें. त्या पासत जेजूक त्या दोंगरार रावंक देवान आपोवणें दिल्लें न्हय. बघा रे, त्या दोंगरार ताच्या फुडल्या जिवितांत कितें जावन आसा ती समजोवणी घेवन परत त्या लोकां मदें येवन जी कृपा ताचे थंय आसा ती परगट करूंक जेजूक आपोवणें लाभलें. तेंच आपोवणें शिसांकी लाभलें. देखून जेजू त्या शिसांक घेवन त्या दोंगरार रावना. जेन्ना पेद्रू म्हणटा आमी हांगासर आसचें कितलें बरें, हांगासर आमी 3 तंबू मारया. पेद्रूचें चिंतप जावन आसलें आमी थंयसरच दोंगरा वयर रावया. पूण जेजूचें चिंतप वेगळें. ती महिमा, ती कृपा ताणें परगट करूंक आसली. देखून तो शिसांक घेता, परतून तो दोंगर देंवोन येता. कित्याक जी कृपा आमी सोमेस्तांक लाभल्या ती आमी परगट करूंक आसा. ग्रेस इज ट्रान्सियंट, ती आमी दामून दवरूंक जायना. बघा रे, ती अनेकल्याक दिवंक आसा. आमचे कृपेचो अनुभव अनेकल्याक आमी फावो करूंक आसा. आनी त्याच पासून जेजून ताच्या शिसांक दिल्लो आदेश आसा. मनशापूत मेल्ल्यांतलो मनशापुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी कोणाकच ही संगत सांगनाकात, पूण उपरांत तांणी ती सांगूंक आसा, ती परगट करूंक आसा. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जशें अब्राहमाक कृपा लाभली, जशें त्या आपोस्तलांक कृपा लाभली,
तशेंच आम सोमेस्तांके विविध रितींनी कुरपा फावो जाता हो करेजमाचो काळ ह्या करेजमाच्या काळार आमी मागणे करता प्राचित करता उपास करता दान धर्म करता आनी आमी सोमेस्ता क्रिस्ताचे पाटलावदार क्रिस्ताची सुवार्थ आमी मानून घेता पवित्र पुस्तकांत दाखोवन दिल्ली ती मौल्या ती वर्च्यू शेगुणा आमच्या जिवितांत आमी पाळता आमचे सगळे क्रिस्ती जिवीत ही कुरपा म्हणल्यार त्या एका शब्दा बोवारी आमी सरता जे कितें बरें करता वा वायट करता त्या कुरपेच्या बोवारी आमी करता जर आमी बरें करता तर कुरपा जोडून घेता वायट करता तर त्या कुरपेतावन पयस सरता बरें आनी वायट त्या कुरपेच्या बोवारींच आमी सरता आनी पवित्र सभा आमकां विविध रितींनी ही कुरपा जोडूंक जायतीं हत्यारां आमकां दिता आनी वर्ते हातेर पवित्र सभेन आमकां फावो करचे वर्ते हातेर जावन आसा आमी घेवचे ते सक्रामेंत पवित्र स्नान मारिफात आमकां त्या पवित्र त्रित्वेच्या जिवितांत जिवीत बांदून आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आपोवणें आसा आनी तिरावणे वरवीं तें आपोवणें तीर जाता आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमी सोमेस्तांक पवित्र जावंक आपोवणें लाभला आनी हें आपोवणें सुरवेर आमकां फावो जावचें पवित्र स्नाना मारिफात त्या उपरांत विविध सक्रामेंतांनी ह्याच कुरपेंत भरती जोडूंक आमकां आदार फावो जाता आनी आमी ही कुरपा जोडूंक निरंतर कुरपा जोडूंक आसचे दोन वर्ते सक्रामेंत जावन आसा ते कुमसाराचो सक्रामेंत प्राजिताचो सक्रामेंत आनी एवकारिस्ताचो सक्रामेंत पूण जायते पटी आमी ह्या कुरपेच्या ह्या 3 हंतांनी फकत पयल्या 2 हंतांनीच आमी उरता म्हणजे कुरपा जोडूंक आमी प्रयत्न करता आमची तयारी करता दाखल्याक कुमसाराच्या सक्रामेंताक आनी तशेंच युकरिस्ताच्या त्या सक्रामेंत युकरिस्त स्विकार करच्याक आमी बरी तयारी करता वेळार मिसा घेवचें जावं पुरो मिसा पयले प्राजिताच्या त्या भागांत बऱ्या रितीन भाग घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून प्राजीत करता तशेंच कुमसार जाता कुमसार जावन पातकांचे बोक्साणें फावो जाता आनी त्या मारिफात कुरपाय फावो जाता येवकरिस्तांत आमी भाग घेता सोम्याक स्विकार करता आनी त्या येवकरिस्तां मारिफात क्रिस्ताची कुरपा आमी जोडून घेता पूण जायते पटी आमी इतल्यारच रावता जी कुरपा आमी जोडून घेतल्या ती आमी सांबाळूंक आसा फकत कुरपा आमी घेतल्यार पावना ती सांबाळूंक आसा आनी त्या पासत जो कोण कुरपा स्विकार करता ताणें एक निश्चय करूंक आसा आनी हो निश्चय आमी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत स्पश्ट रितीन करता आनी मुखार पातक करिना पातकाचे समय सुकयता म्हणून निश्चय करता म्हणून आमी फकत जायत्या पटी तोंडपाशी सांगता पूण जर आमी ते चीत दिवन सांगले आनी तें पाळ्ळें तर जी कुरपा आमी जोडली ती त्याच कुरपेंत आनीक वाडवळ आमी जोडून घेता ती कुरपा आमी सांबाळून घेता येवकरिस्तांत जेजूक आमी स्विकार करता पूण हर एक घडये जेजू म्हजे संगी वस्ती करता त्या सोम्याक सदांच हांवें म्हज्याच काळजांत सांबाळूंक आसा सोम्याची उतरां म्हज्या जिवितांत पाळोवंक आसा अशें एक चिंतप आमी दवरन जियेल्या तर आमी पातकाक पाठ करून जें कितें क्रिस्त आमकां दाखोवन दिता त्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करूंक आसा हांतू दुसरें सबस्टिट्यूट ना हांगा डायवर्शन काडून कुरपा जोडूंक कुरपेच्या जिवितांत वचोंक जायना जी देवान आमकां जी वाट दाखयल्या त्याच वाटेन भाग्यवंतपणी आमी जियोंक आसा
आणि त्या मरिफाते त्या त्रित्वेच्या जिवितांते आमचे जिविते आमी मेळोवंक आसा. देखून भावन आनी भयणीनो, खरेंच मातसो हो भगवंत काळ कुरपेचो काळ सोम्यान आमकां ताच्या इश्टागतेन ते जियोंक आनी जे आपोणे आमकां ताणें दिला, जे मिसांव आमकां दिला, त्या मिसांवांत भागीदारां जावंक हो एक कुरपेचो काळ, कुरपा जोडून घेवचो काळ. देखून त्या कुरपेंत जियेवया आनी त्या देवान आमकां आयते कर्ण दवरल्या त्या वैभवांत महिमेंत आमी भागीदार जावंक प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेने रुपांतर जाल्लो तो जेजू आमचें जिवीत कुरपेन बरोव आनी रुपांतर करूं म्हणून प्रत्येक रितीन मागया. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी प्रगट करया. सतमंतान देवाक, सर्पदार बापा, सगळ्यांनी प्रतिमेसार देव बचाव कुशीन बसला. देव आमचो सर्गीचो बाप ताच्या पुता वरवीं हर एकल्याक जिवीत फावो करता. जेजूच्या मेटांनी चलोवन आमी कुरपा जोडून आमच्या क्रिस्ती चिणयेंत रुपांतर जावन ताका साक्ष दिवंक जाय असो आदार आतां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेंत सुवार्थ प्रगट करच्या पवित्र वावराक समर्पण केल्ल्या पापसाहेब, गोवळी बाप आनी हेर धर्मीक मुखेल्यांक आत्मीक रुपांतराच्या परजोडांत बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. देशाचे प्रगती खातीर वावुरच्या मुखेल्यांनी सतानितीन जियेवन प्रामाणीकपणी लोकांची सेवा करूंक बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां तुवें तुज्या सदैवीक परजोडांत भागीदारांक केल्याय. हो परजड उणो जायना जावच्याक आमचो भवार्थ आनी बरवसो जिवो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक केदींच पयस दवरिनासता तांचो मोग करूंक आनी तांच्या अनुभोगांतावन प्रेरण जोडूंक तूं आमकां शिकय म्हूण मागता हांव. आमच्या युवजणांनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन प्राजिताचो म्हत्व समजून जिणयेंत निराशी जायनाशें जेजूक वेंगूंक तांकां बरें मोड दी म्हूण मागता हांव. येवकरिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेवन आमची जिणी बदलून रुपांतरपणाचो अनुभव जोडूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. गडीभर मौन रावन आमच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबाच्या आनी फिरगस कुटुंबाच्या गरजां बसोत आमी मागया. सर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी तूं स्वीकार कर. आमी समेस्तांनी तुज्या उतरा प्रकार सोलोंक कृपा दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्गींच्या Unya
जायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या मोगाळ भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पतेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्रेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घे. बोदयाळ बापा, आमच्यो करण्यो पळोवन न्हय पूण तुजे काकुळतीन सस्नीक येवसन पाळोवन आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मरणाचो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां अमरपण परगटलें. ताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजें आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आनी अमरपण जोडूंक आमकां फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोफे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा तुवें उबता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वर्षांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जीवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपले मरण कसले जावचे आसा ते आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिले आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमेचो परसळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दळबरा संगाती प्रितमेर तमन आसतना तुजी किर्ती आमी परगडताव आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povi, 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 dălbăranțul सर्वेस्पर Sărganii संसार पडला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव, जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें म्हजें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
Bavarta so good părcătuia. Somniați sunt ce mărândami sombrămta, tu ce bună ce van bon ami părgărta, tu ce inea somniați sunt ami atreta. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे मये संगती भगवन सुजेत सोपती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी दुखां मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बापान आमकां पवित्र जावच्याके ताची भुरगीं जावच्याके आनी त्या पवित्र त्रित्वेच्या जिवितांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आपोवणें दिलां. तर हें कुरपेचें जिवीत आमी जोडून घेवच्याके जाय असो आदार सुम्यान शिकयल्या त्या प्रार्थना मारिफात आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रसोती पदी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय निराळ सुट चलयताय ससनाच्या ससनाके. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुट जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आपल्या कश्टां मरणा मरिफात त्या देवाच्या महिमेंत भागीदार जाल्लो तो आमा सुमेस्तांक त्या कुरपे जिविताक आपोवणें दिता. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
गवळ्या बऱ्या इस्सा करया एका जन्मोच्या सोम्या जेजू येण्या स्वादी रक्तात तुझ्या सर्गी मनान आमकां पस्या आमाजिवा कधी दुःखां कसा वावरांत आमच्या विशेवा पुन्हा जीवनपणात आमच्या धन्या देवा ससनी खुदाक सदांच लाभोवच्या आमच्या बाबा गवळ्या बऱ्या इस्सा करया एका जन्मोच्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी रक्तात तुझ्या सर्वंदरा बसयलेल्या संस्रावस्वाडा आका मरणांत हांव सोडयल्या आमच्या तारुका पाटय उसवाड धामडे काळोख धाडक त्या तुझ्या दाखय दयेन वाट पोचेक तुझ्या मोगाच्या गवळ्या बऱ्या इस्सा करया एका जन्मोच्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी रक्तात तुझ्या गवळ्या बऱ्या इस्सा करया एका जन्मोच्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी रक्तात तुझ्या मनशा पासत मनीसल्या आमच्या सोम्या देव पाटी किते मोगा तुझ्या धन्या हे कोणे सुचे बरी मोग केलो ना संसार सगळ्या कोणच तुका मेळना गवळ्या बऱ्या इस्सा करया एका जन्मोच्या सोम्या जेजू येण्याक स्वादी रक्तात तुझ्या प्रार्थया बहुदयाळ बापा तू आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसयताय ते आमकां फावो नासले तुजें मोगाचें देणें तुज्या प्रितीवंत पुता सारकी कुडी आत्म्याची पवित्र आनी महिमेवंत जावंक तूं आमकां आपयताय आनी हें आमोलीक देणें तुंच आमकां फावो करतलोय म्हूण बसयताय आमच्या बसवण्या प्रमाणे जियोंक ह्या पवित्र काळार आदीक व्हडा उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज जोडोवंक आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोफय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. बसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रांत मोगमोजो केला. ताचा मोलीक रक्तान दिला बोगसाने, ताचा जिये मोना सर्गीचे देणे. एक सेक तेंबो तुझ्या रक्ताचो, हजार पृथ्वीक चढवो दिवचा तो पुरो. मोकार पुत्र सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दिवांका. भगवंताचे कवे देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.